तर गाइज हे पळयात, हे आमी न्हय व्हडले अशे पोते घेतलेले. तुमचो सपोर्ट येऊन मागीर एक बरी फोर व्हीलर हाडया. हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि आयचो ब्लॉग नाही भरपूर बेगिना असो स्टार्ट केला. म्हटल्यार च्या बीन घेतली आणि सोमतेक सोमता म्हणटा तसो ब्लॉग स्टार्ट केला. कारण आयज भरपूर व्हडलें अशें आमकां काम आसा. आणि कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलाच आसतलो, म्हापसा बीन गेल्ली आमी. सो तेन्नाच न्हय आमी व्हडले अशे मिरसांगांचे पोते घेवन येयल्ली. आणि ते बीन आतां आमकां देड बीन काडूंक जाय, सुकोवंक जाय. कशा परिस्थितीन आमी ते कालचे पोते हाडला ना, म्हटल्यार गाडयेर आमकां बसपाक सुद्दां जागो नासलो. म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक पोते आसले व्हडले, तेज्या मागीर आनीक मिरसांगो आसले, तेज्या मागीर आनीक मसालो आसलो आणि बसपाक चान्स ना सामकें. म्हटल्यार हांव फाटल्यान गाडयेचेर कशें बसलेलें आना म्हाज्या हांवूच जाणा. तर ते आतां आमकां पोते न्हय ओपन करूंक जाय, मिरसांगो सुकत घालूंक जाय, तेजे देड काडूंक जाय. संजय सुद्दां येतलो, म्हटल्यार संजय आयज हॉलिडे आसा, ते एक बरें जालें. मम्मीक सुद्दां हॉलिडे आसा, ते एक बरें जालें. सो आतां ते पोते जे आसा न्हय ते ओपन करया. हाडला आनी तशेंच दवरला आमी. सो आतां ते ओपन करूंक जाय. आनी बरे रेंजीक गावले ते आमकां, म्हटल्यार प्रायस ऑलमोस्ट बरो गावलो, कारण एकदमूच घेतले आमी तेका लागून. तर चला ओपन करता, मागीर तुमकां कळटलें केदे मोठे पोते आहा ते. सो ते ओपन करया आनी तेज्या मागीर मिरसांगो पोवया सारकें म्हणटा तशें आनी सुकत घालया. तर गाइज हे पळयात, हे आमी न्हय व्हडले अशे पोते घेतलेले प्रॉपर गांवठी मिरसांगांचे. आणि हे जे आसा न्हय ते आतां आमी व्हरून सुकत घालतली. आणि त्याच बरोबर हे जे मिरसांगो आसा ना तेजे आतां देड काडूंक बसतली. त्याच बरोबर हांगसर सुद्दां मिरसांगो आसा. हे पळयात, हे जे आसा न्हय ते बीन गांवठीच मिरसांगो आसा. सो अशा तरेन आसा. हे काडले आमी कारण आतां देड काडूंक बसूंक जाय आणि ते आसा ते सुकत घालूंक जाय. सो अशा तरेन आयची सुरवात जाली दिसाची. पळयात. तर गाइज मम्मी न्हय गेली सुकत घालपाक, म्हटल्यार दुसऱ्याच्या आंगणान आमी सुकत घालता सद्या. सो पळोवया कशें सुकत. पिशवी ऑलमोस्ट नाही आम्ही चढान चढ म्हणटा तशें व्हरून सुकत घातले. आता परत घरा येयली आणि परत थोडे भरून व्हरता, कारण थंय जागा बरी आसा, वत बीन कडक आसा. आणि मिरसांगो आमकां ना एकदम बेस्ट अशें गावले. क्वॉलिटी सांगपाक गेले दाखयता तुमकां. पळयात, एकदम क्वॉलिटी बरी आसा मिरसांगेची. कलर पळयात तांबडो गूस आणि त्याच बरोबर प्रॉपर अशी गांवठी मिरसांग गावले आमकां. सो हे पळयात. सो आमी एक्चुअली रिस्क घेतलेले की येदे मोठे पोते घेवपाचे की ना, कारण तसो आमी अमावंट पे केल्लो तेका लागून. बट बरें जालें घेतलें म्हणून. मम्मी म्हणटा बरी आसा मिरसांग म्हणून. सो हे पळयात, कारण हांव आनी संजयूच गेल्ली न्हय घेवपाक तेका लागून. सो ही पळयात. सो हे आसा कितें गो, मिरसांग बरी आसा न्हू. सो मिरसांग खरीच बरी आसा. आमकां अशें दिसतालें की बाबा आमी रिस्क घेता म्हणून, कारण तशें आमी पे केला तेका लागून. कारण मागीर मिरसांग एकदां बरी नासता, उदक बीन मारलेलें आसता न्हय. सो बट मिरसांग बरी गावली आमकां. तर आतां मम्मी आनीक थोडे व्हरून थंय सुकत घालतली, कारण थंय तशी जागा आसा.
मिरसांग बरी ना म्हणटा ती बरं ना वल्या वल्या हा खंय बऱ्या बोल्या ना बेसा मिरसा नाही रे बरी तो शॉक सो गायज आम्ही तेजेन्ने प्रँक करताली प्रँक याचा म्हणला ते आता हे दुकान दुकान मॉल ओपन करता आम्ही मिरसांगाचं मिरसांग सगळ्यांक लायक झाली संजया आम्ही ॲक्च्युली रिस्क घेतलेले न्हू तरी संजय म्हाका परत परत सांगताले घेवं नाका इतले रिस्क घेवया नाका आमी म्हणून बट रिस्क घेतल्या शिवाय काय जायना लायफान रिस्क घेवपाक जाय आनी ते रिस्क हांवें घेतलेले हांव तेका सांगतालें संजय घेवया बरें गावले आमकां पोते हे पोते आमकां गावचे ना म्हूण आनी संजय म्हाका सांगतालो नाका आमकां फटयतले कित्याक भुरगीं अशीं पळयतात म्हटल्यार भुरग्यांक कशें पळयतात आनी मागीर फटयतात न्हू मम्मी बी नासली न्हय बट हांवें म्हटलें ना म्हाका जाय सो जाय आनी तितून म्हाका फ्रेंडान सुद्दां हेल्प केल्ली म्हाज्या फ्रेंडान हेल्प केल्ली ते हांव तुमकां डिटेल्सान सांगूं शकना सो अशें बस उदक बीन पी फ्रेश जा सो संजय जस्ट नाव येयला सो तेका म्हटलें फ्रेश बीन जा आनी बस म्हटलें संजय टायम 12:30 सो गाईज हांगसर आमी नाय कितें ओपन केलं शॉप ओपन केला पळयात मिरसांगो हा वय बरो वारो येता सामको हांगसर आनी हांगसर आमी बसल्या मम्मी अजून बसोंक ना कारण मम्मी जेवण करता हांव संजय आनी नयू बसला हे पळयात संजय हांगसर सो अशे तरेन आमचे मिरसांगो सद्या कटींग करप चालू आसा तेच बरोबर चडान चड करूंक ना आमी थोडेच मिरसांगो कट केले आनी बरें आसा मिरसांगो एकदम म्हणटा तशें कटूय बरें जाता आनी मेन म्हटल्यार गांवठी मिरसांगो आसा सो हे पळयात अशे तरेन कटींग करप चालू आसा आमचें आनी आंगणानूच बसले आमी कारण घरान मागीर ते सामको खणखण आनी घरभर मिरसांगो जातलो वास जातलो सामको ताका लागून हांगसरूच म्हटलें बरें आसा वाऱ्याक सामकें वारोय बीन येता हांगसून आनी थंड वातावरण आसा ताका लागून आमी हांगसर बसले सो अशे तरेन आमचें काम चालू आसा आनी जाता तितले बेगिना म्हणटा तशें मिरसांगो आमकां कट करूंक जाय ऑलमोस्ट आय थिंक सो 22 kg समथींग आसा ते बाकीचे जे आसा न्हय ते तुरमणां बीन काडलेले आसा म्हटल्यार देठ काडलेले आसा बट 22 या 23 किलो कितें तरी कट करपाचें आसा तर अशा तरेन आसा आनी फाल्यांय बीन एक अपडेट येतलो तो तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन कळटलो सर सद्या तर अशें चालू आसा सो ह्या हितून बिजी आसा सद्या ताका लागून आमकां बऱ्या तरेन असो बर्थडे बीन सेलिब्रेट करूंक गावूंक ना सो तुमकां मेन रिजन कळ्ळें आसतलें आनी संजय हय काल आमी कशे रे पोते हाडलेले लोडर कशी येयली आमकां म्हटल्यार आमकांच सगळीं पळयताली इतले आमी अशे पिशयो घालून हाडल्या सायलेन्सरार बीन म्हाजो पांय सामको भयंकर रिस्क घेवन येयले आमी काल सामकी बरें रिस्क घेतलेले मिरसांगाचे रिस्क घेतले तुमचो सपोर्ट येवन मागीर एक बरी 4-व्हीलर हाडया टेन्शन ना सो तुमचो सपोर्ट असोच आसूं न्ही म्हणटा संजय मागीर 4-व्हीलर घेवया म्हणटा तो मेन म्हटल्यार तुमचो सपोर्ट आसा आनी सपोर्ट आसूंक जाय तुमचे ब्लेसिंग्स आसूंक जाय आनी खुबशे कमेंट केले तुमी म्हजो बर्थडे इतलो स्पेशल केला तुमी इतले बरे बरे कमेंट वाचून इतले म्हटल्यार आजून हांवें रिप्लाय बीन दिवंक ना जसो टायम गावता तशें रिप्लाय दितले कारण सद्या हांव बिजी आसा ताका लागून तर अशा तरेन आसा आनी संजयाक हॉलिडे जाली ती बरें जालें मम्मीक सुद्दां आयज हॉलिडे आसा मम्मी आयज वचोंक ना सो अशा तरेन आहा तर चला हांव बसता कारण टायम वेस्ट जाता नाल्यार ताका लागून सो भरपूर आहा ती मिरसांगो हे पळयात हे आतां हे मिरसांगो खंयच्या गांवांतले आसतले न्हू बरें आहात पूण न्हू आनी आवाज प्रमाणे खंयच सांगता फंस गया ना बाहर ऐसे अंदर जाना मुश्किल है आमचे हांगसर नाही मिरसांग कटींग करप तर चालूच आसा सायड बाय सायड आमी हांगसर मुवी पळयता टॅबाचेर आनी तेच बरोबर खाताय बीन
म्हटल्यार फ्रुट्स खावप सद्या चालू आसा, सगळे वांगडाच आमचे चालू आसा. गिरणूय चालू आनी अरणूय चालू. संजय वयात कितें सांगता, गिरणूय चालू आसा आनी कितें रे अरणूय चालू. अरणूय चालू आहा खंय, सगळें चालू आसा आमचे. आनी एका सायडीन मिरसांगाचो खणखण सुद्दां चालू आसा. सो चड म्हटल्यार थोडे आमी कट करता आनी हितून घालता. अशे 2 कायली घेतल्या आनी ते जाल्या उपरांत मागीर त्या बकेटान घालता. आनी आतां थोड्याच वेळान मम्मी सुद्दां येतली, म्हटल्यार तिचें जेवण करप चालू आसतना. जेवण म्हटल्यार खास कांय अशें नासतलें. सो कालचे थोडेशें आसा तेच हे करतले आनी सांजचे मागीर कितें बरें करतली, चटणी बीन अशे तरेन आसा सद्या आयचो अपडेट म्हणटात तसो. सो मदीं मदीं हांव ब्लॉग कंटिन्यू करता, मदीं मदीं काम करता, कारण ब्लॉग सुद्दां करप इम्पॉर्टंट म्हाका लागून आसा. आनी हें काम सुद्दां इम्पॉर्टंट आहा, म्हटल्यार सगळें कामां इम्पॉर्टंटूच आसा. कितें म्हणटा रे, बरोबर न्हू? बरोबर पटलें तांकां. तर चला, सद्या आमी नाही कितें खाता, फ्रुट्स खाता, केळी बीन हाडला ती हे पळय हे खावप चालू आसा आमचें. मागीर आमी केक खातली दनपारां लेट, म्हटल्यार जेवण बीन. ऑलमोस्ट आतां 12:30 जाली, टायम कळोकूच ना आमकां केन्ना जालो तो. फिर तभी बहुत चुड़ैल रात को मर के बिस्तर के पास आ गई और आप तो यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं? क्या दीदी सब खराब कर देते हो। आप करना पड़ेगा, बस आपको ये बताने आए थे, आपको अपने ठाकुर बुला लें। वही तो बुलाना तो हमें चाहिए, खराब काम लगता है उनका, पता नहीं क्यों, और उनकी बुलबुल चाहिए, आपने कौन समझाया? कितें खाता रे तुमी कालच्या बट मिरसांग खाता केन्नाच्यान रे? फुड्यान मिरसांगो दाखव. केक सुद्दां आसा. तर कालची केक आसा ती आमी खाता. बरी केक सामकी दाखयता तुमकां. आनी हांगसर आतां मम्मी सुद्दां आमकां जॉयन जाली. सो मम्मी सुद्दां बसल्या इपयात. कोणी हाय हॅलो करूंक ना आयज, कारण सगळी गडबडीन आसा ताका लागून. हाय करा मगे सगळी. हाय कर मरे. हां सकाळच्यान व्हिडिओ स्टार्ट केला पूण हाय करूंकच ना. आनी तुमकां केक दाखयता. दी मम्मी. सो ही पळयात सद्या केक खावप चालू आसा आनी सायड बाय सायड मुवी पळयता आमी. आनी आजुनूय न्हय फ्रेश अशी केक आसा ही पळयात. सो अशे तरेन आमचें काम सुद्दां चालू आसा आनी खावपाची गिरण सुद्दां चालू आसा. आनी उदक बीन सगळें घेवन येयले आमी भायर, म्हटल्यार परत परत घरान आनी वचपाचें ना ताका लागून. पिकनीक आमची. जेवपाचें पळोवया आतां. हांगसर न्हय बरें सामकें थंड वातावरण आसा, पाक बीन बरें भायर बसून, ताका लागून भायरूच बसली. सो चला केक खावया. जाले तुमचे मिरसांगा कट करून? कितें जालें? हांगसर न्हय मम्मी कसली तरी एक्शन करता पळय आतां. दाखयता तुमकां. दिसता डोळे दोळे पळय तिचे कसले. डोळे परत दोळ्यांचे एक्शनी करता. आनी ऑलमोस्ट आमचे जितले आमी मिरसांगो घेतल्या पळय तितले सगळे कट करून जाले, थोडेशे उरले. तर आतां आमी ब्रेक घेतली, तो म्हटल्यार जेवपाचो. टायम जाला 2:30 समथींग कितें तरी जाले. सो म्हाका दिसता चडान चड बरें कवर केले आमी मिरसांगो, खूब कवर केले, बरे तरेन कवर जाले. अजून खूब करपाचें. 25% जाला. तेज्या बरें तेज्याकून कितलेशे आहा. 25% जावंक ना, 25% जाले. बरें आसात ते. म्हटल्यार 22-23 किलो आसा ते. सो तेतूंतले आमी थोडे केले आतां. 26 किलो आसा ते. आवय 26 किलो मिरसांगो म्हटल्यार कितें सांगू तुमकां. तर अशा तरेन सद्या चालू आसा. आनी सायड बाय सायड म्हाजो ब्लॉग सुद्दां हांगसर एडीट करप चालू आसा, कारण आतां पोस्ट करूंक जायना ताका लागून. अशा तरेन म्हणटा तशी सगळीं लागली वांगडाच काम करपाक म्हणून बरें जालें. नाल्यार एक्चुली हांव आनी नयूच बसपाचें आसलें, बट लक्कीली म्हणटा तशें संजयाकानी 300 रुपया रे. 300 रुपया दिसावळो. कोणी दिवपा जाय? संजयाक आमी सांगता की जाणा आमकां पे कर म्हणून. आमी आतां मिरसांगो कट करूंक बसले न्हय, संजयाक सांगलें आमकां पे कर म्हणून.
तिगांक म्हाका मम्मीक आनी नयू सो पळोवया आतां आमकां कितले पे करता तो आईस्क्रीम हाडटलो काय ना? आईस्क्रीम हाड म्हणून सांगलें तेका हांव पे करतो ना तूं पे कर म्हाका आमकां काय ना आमकां पळय फकत उजवीचे आतां पळयता हांव आतां बसला एके जाग्यार बसला थंय राव पळय कसलो तो याके हांवें गेले तुवें कितले गेले कितले? पयले मुगो आईने नयो पळय पहिली बालदी भर केले ए माझे हांव कितले णवांक बसला ते बाबडे उलयत ना पळय हांव करता हांवें कितके केले हांवें करूंकच ना हांवें एक तस्त केला आनी एक ते घेता तेका भाजी कमी ओके दिता हांव तुमकां दिता काय हा कितें ते म्हणजे कितें ते किल्याक 2 रुपया किल्याक 2 रुपया बाबा ते तुका दवर. नाका नाही तुका दवर 2 रुपयाची आईस्क्रीम सुद्धा येवची ना 2 रुपयाची साधी चॉकलेट येवची ना किल्याक 2 रुपया तुकाच दवरता झाडां म्हणजे अशी आम्ही फकाणां बी करता मदीं मदीं तितलो टायम वयता मातशी मुवी पयली आनी आतां सद्या टॅब घेतलो कारण म्हाका एडिटींग करूंक जाय तेका लागून एडिटींग करूंक सुद्दां टायम मेळना कमेंटांक रिप्लाय करूंक सुद्दां टायम मेळना म्हाका सो आतां सांजचें बीन संजय उलोवप बसतो तुका असो बसला ना संजय उलोवप पडटलो सामको मिरसांगांचें तू अशें कर बेडशीट सगळ्या कमरेक गुटला वदळच्यान हांवें तेका सांगता मिरसांगेचे न्हय उलोवप मारता मागीर साडी गुटला बट तेका कळत ना ते इतलो उलोवप मारता ना बऱ्या तरेन बसोंक जाय सो आतां जेवपाक जाय आनी मागीर असले तशें बस बाबा हांव एडिटींगेक बसला म्हणून बसला हांव बसतलें कंटिन्यू करतलें हांव हांवें म्हटलं खुर्चीर बस हांवें काय म्हणूंकच ना न्हू म्हणच्या पयलीं सगळ्यां कळटा भावना पावली तुजी भावना खंय गेल्ले तर आतां जेवतली भावना येवंक आसा धांवून आयकोन बीन आसूं शकता कोणूय भावना म्हणून कोण आसा व्हिडिओ बीन पळोवपी भावना म्हणून जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका कोणाचें नांव भावना आसा जाल्यार तर आतां जेवतली बीन ऑलमोस्ट न्हू 2-2:30 जाय दिली 3 जाय दिली सो जेवतली आनी असली तशी परत बसतले आमी बाकीचे जे आसा ते सो चला आता जमनीरच घे ना काम करता करता सुद्धा ना एन्जॉय करूंक जाय एन्जॉय करीत करीत काम करूंक जाय तर गाईज ऑलमोस्ट आमचे आन्सर झाले आणि आता आम्ही घेतली तो म्हटल्या ब्रेक जेवणाचा ब्रेक सो जाले आमचे ऑलमोस्ट हे पळयात नाही ते आसूं ते मागीर ते तशेंच दवरया तर चला एफिशियंट भरया एफिशियंट भरया हय न्हू तर काय चला पिशेन भरता सर आमी आतां जेवपाक बसले आनी त्याच बरोबर सायड बाय सायड आमी टी व्ही पळयता आनी कॅमेरा चालू आहा म्हणून लायनी येता तर जेवता बी सो ऑलमोस्ट 3 जाली बरो टायम जालो कारण काम जे आसा ते मेन म्हटल्यार बेगिना जावंक जाय तेका लागून तर चला फटाफट जेवता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी हांगसून वत येता पळयात तर बरो टायम जालो सो जेवता बी आनी मागीर परत असली तशी कामाक बसूंक जाय सो मागीर मेळटा तुमकां केन्नाच 4:30 जाली न्हू सो गायज आमी जेवली बी आनी पासयक वयता तर पासयक वचना चपलाचेर पांय दवरूं नाका पडटलें हांव तर पासयक वचना ऑर्डरी घेवन रिटर्नाक 2 ऑर्डरी आसा रिप्लेसमेंट सायज इश्यू आसा सो ते रिटर्नाक हे करता म्हटल्यार आतां तो पिकअपाक येतलो या मरे ऑर्डर हांव रिटर्न करूं हय तूं कर सो रिप्लेसमेंटाक घातलेले हांवें दोनूय मातशी जीन्स आनी टी शर्ट म्हाका 2-3 जाणांनी कमेंट सुद्दां केल्लो सायज मातशी लूज आसा म्हणून सो म्हटलें चला ट्राय करया मातशी सायज चेंज करून तर जेवली बी जस्ट नाव जेवली 4:30 जाली तर आतां आसली तशी आमी परत बसतली कामाक सो पळोवया ऑर्डर कर आतां येतलो कॉल केला म्हाका
आणि हांगसर नाही सनसेट एकदम बरं दिसतंय झाडाच्या फाटल्यान काळोबाकडे असा आम्ही पळत. नॉर्मल मेसेज व्हॉट्सअप हांगा नाही कपडे सुकत घातले बस वरोंक जाय आतां सांज जाय दिली तर ऑर्डर बीन जाली म्हजी हांवें दिली आनी संजय थंयच आसा काळोबा कडेन. संजय अजून येवंक ना कारण चाचा आनी तो कितें तरी डिस्कस करता म्हटलें म्हाजो चाचा आसा थंय. सो चाचा आनी तो कितें तरी डिस्कशन तेंचें चालू आसा. सो म्हटलें हांव घरा वयता तूं यो म्हटलें सुशेगाद. तर आतां कपडे बीन काडूंक जाय हांगसर नाल्यार मागीर नाही थंड पडटा आतां नाही कपडे मागीर हे जाता सामके. आनी आतां आमी परत आसली तशी बसतली. सो हालत पळया म्हजी कशी आहा. फाल्यां एक अपडेट येतलो व्हडलो अपडेट येतलो तो तुमकां नेक्स्ट विडियोन कळटलोच. आनी केंस पळयात बरें धुवपाक जाय. ट्रॅवल केल्या नाही काय केंस एकदम हे जाता ड्राय जाता आनी आतां म्हाजे थंडेन एकदम ड्राय जाता केंस. तर चला आतां परत म्हणटात तशें कंपनी ओपन करया. येयलो संजय ना येवंक ना. तर चला परत कंपनी ओपन करया. तर काय ते पळय हे बीन मिरसांगो आसा. हे मातशे डिफरंट आहा गांवठीच मिरसांगो पूण हे मातशे डिफरंट आहा. म्हटल्यार हे आमी गांवांसून घेतलेले आमच्या हांगसूनूच. हे पळयात हे मातशे डिफरंट आहा. तर आतां आमी हे कंप्लीट करतली आनी मम्मी गेले मिरसांगो भरपाक आनी नयो बसला आदाळ्याचेर. आदाळ्याचेर बरें जाता पण न्हू धार काडया तेका मातशी रा येता हांव पयलीं मिरसांगो मातशें हें करूं. तर गायज मम्मी नाही मिरसांगो भरूंक गेल्या हांवूय थंय वयता मातशी तिका हेल्प जातलें कारण खूब आसा मिरसांगो नाही ते भरपाक एकल्याक त्रास जाता आनी येता वयता कपडे दिसता. सो ते आतां काडपाक जाय सुकले नाही ते तेका लागून. सो चला मिरसांगो भरून हाडया आनी मागीर म्हणटा तशें ऑलरेडी मिरसांगो वतल्या. सो नयो बसला सद्या थंय हे करपाक देड काडपाक. सो हांवूय बीन बसतलें मम्मी बसतली संजय बसतलो. तर तेच्या पयलीं जे घातल्या सुकत ते भरून हाडया. तर हांगसर मम्मीन हे पळयात मिरसांगो नाही भरूंक स्टार्ट केले. सो भरपूर कडेन आसा इवन त्या सायडीन सुद्दां आसा आनी हेंच्या आंगणान नाही बरें वत येता सामकें. बरें जालें न्हू कुरकुरी न्हू. सो फटाफट भरया घरा कडेन या आनी बाकीचे जे आसा कितले मिरसांगांचे पळयात देड काडपाचे आसा ते. सो आमचे कडेन काय इतले जावपाचें ना ते. सो तेजेर हांवें एक आयडिया काडल्या. सो ती नेक्स्ट विडियोन तुमकां कळटली कशी कितें आयडिया आहा ती. आम्ही ती ओळखू ना हो पिशवी घेऊन येयली ती ओळखू ना पळय मग तो काय पिशवी घेऊन येयली नाही आम्ही आमकाच बघता पळय आमचोच कुत्रो आमकां बघता. कसलो कुत्रो रे तू आमचा तांबड्या तांबड्या तुका आता बिस्किट पॅडिग्री बीन ना बंद तुझी. यो गे आगे तांबडो आमकां बघता पिशवी घेवन येयली तशी हिका भोगिना पळय आमकां भोगपाक लागलो डायरेक्ट. तिका आतां कळ्ळें तेका आतां कळ्ळें की बाबा आपलीच मनशां आहात म्हणून. मम्मीक पळयता आतां तो टेस्टिंग करता तो बाबा ही कोण येयल्या तेका लागून हांव पावली आमी एकदां घरा.
सो गायज सगळे आमचे सोंपले म्हटल्यार आमी काम करता करता नाही आता मुवी पळयता तुमकां खबरूच आसतली बट आमी आतां मुवी पळयता ती आसा कार्टून सगळ्या जाणांक कार्टून लायले आमी आतां धाकटी भुरगीं जाली हे पळय दाखयता तुमकां बरें आसा कार्टून ते पळयता आमी म्हटल्यार मुवी ती सो म्हटल्यार वदळूय पळयलो आमी पिक्चर न्हू सो तो तितलो बरो नासलो सो म्हटल्यार आतां मुवी पळोवया टीव्हीन कार्टून पळोवया वदे आमी पळयलो तो बुलबुल बरो नासलो तितलो सामको स्टोरी काय सारकी नासली बट हो पळोवया हो कसलो रे नांव कितें कसलो तरी आसा नांव पळोवपूच ना बट बरो दिसलो आमकां सो म्हटल्यार पळोवया सो कार्टून मुवी पळयता आमी एक एंटरटेनमेंट मजा येता पळोवपाक त्याच बरोबर आमचें काम सुद्दां फटाफट जातलें सो इतलेंच आसा म्हटलें इतलें म्हणल्यार भरपूर आसा पूण सद्या आमी इतलेच मिरसांगो घेतल्या हे पळयात इतले घेतले आनी हे आमकां फटाफट कंप्लीट करूंक जाय 2000 years later. ते येयले म्हणून जालें तें तर गायज ऑलमोस्ट आमचे ना मिरसांगो जाले म्हटल्यार जितले आमी घेतलेले पळय तितले जाले आनी टायम सांगपाक गेला नाही म्हाका दिसता 7 बीन जाली आसतली भायर भरपूर काळोख आसा आमी आंगणानूच बसले आजुनूय आनी ते क्लियर करता म्हटल्यार कंप्लीट करता तर हो पळयात काळोख जाला सामको आनी पळय मम्मी आनी हांगसर कितें गे आनी त्याच बरोबर हांगसर न्हय आमी अशी हे घातल्या सोण्णां बीन घालून दोरी घातल्या कारण जळरी चावतात न्हय तेका लागून आनी इतलो वगत धुंवर येवंक ना आतां धुंवर येवपाक लागलो आमचे मिरसांगो बीन जाले आनी आंगणान तुमकां खूब कितें कितें पसारो दिसतलो कारण सद्या काम हांगसर आमी करताली ना तेका लागून सगळे कडेन सामान तशें पडलेलें आसा तें तर जालें आमचें ऑलमोस्ट म्हणटा तशें आनी संजय वदळ गेलो म्हटल्यार तो ऑलमोस्ट कितले हय संक सुमार कितें तरी जालो गेलो असली हें जालें जाणा गच म्हणटा तशी कमर बीन न्हय फाल्यां सामकें कळटलें कितें जातलें हें पळय सो जालें आमचें हांगसर तर आतां तें न्हय भालदेन वतून घेवया तर गायज हे पळयात मिरसांगो सगळे बऱ्या तरेन आमी देठ काडले आनी आतां बरें ते पॅक करून दवरूंक जाय नाल्यार मोव जातले एरी पळयात थंय कसो न्हिदला तो तर आतां न्हय ब्लॉग हांव कंटिन्यू करता म्हटल्यार तोंड पळोवन म्हाजें तुमकां कळत आसतलें आयज इतलो जीव जॅम जाला ना म्हटल्यार दीसभर म्हणटा तशें आमी बिजी सामकी मिरसांगाचे देड काडपाक आतां फ्रेश बीन जाले आनी जस्ट नाव फ्रेश बीन जाले आतां म्हटल्यार ब्लॉग एंड करया कारण ब्लॉग एंड करूंकूच नासलो ना सो तेका लागून म्हटल्यार ब्लॉग एंड करया आनी थोडेशे मिरसांगो आमचे म्हणटा तशें देड बीन काडून जाले चडान चड म्हणटा तशें मिरसांगांचे देड काडपाचे आसा ते फाल्यां काडटली आमी फाल्यांचो अपडेट तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन मेळटलोच कशें कितें आसा तें आनी खूब मिरसांगो आसा ते दीसभर सुद्दां इतली बसली म्हटल्यार आतां कमर बीन सामकी दुखता जीव जॅम जालो म्हटल्यार आयज आमी खूब हार्डवर्क केलो आनी त्याच बरोबर म्हणटात तशें संजय बी आसलो म्हणून बरें जालें आनी तेजे भायर म्हणटा तशें संजयाची भयण येयली म्हणून बरें जालें एक हेल्प जाली म्हाका व्हडली कारण इतले मिरसांगांचे देड बीन काडपाक मम्मीक आनी म्हाका तर कशेंच पॉसिबल ना सो ते येयले म्हणून बरें जालें सो ते रावतले थोडे दीस रावतले तर फाल्यां बीन आसतले तर अशे तरेन आयज आमी कितलो हार्डवर्क केलो तो तर तुमी पळयलोच आसतलो सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय गुड नायट